दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आयज आमी करया लसूण आणि शेंगदाण्याची सुकी चटणी। ही चटणी म्हयनोभर टिकता आणि चपाती भाकरी तसेच डाळ भात बरोबर तोंडाक लावपाक खूप टेस्टी लागता। आणि लसुणीचे फायदे तर तुमकां खबर आसतलेच। लसूण हे कोलेस्ट्रॉल कमी करपाक हेल्प करता। तर पळोवया आयची रेसिपी। आता साहित्य पळोवया। ही 1 वाटी हांवें लसूण घेतल्या, 1 वाटी शेंगदाणे घेतल्या आणि 1 वाटी सुकलेलो नाल्ल किसून घेतला। तर हे साहित्य तुमच्यान कमी जास्त तुमच्या आवडी प्रमाणे करू येता। तर हांवें आता पॅन दवरला गॅसार आणि तितून 2 चमचे तेल घालून घेतला। आता आमचे सगळे साहित्य आमी भाजून घेतली। तर पयली हांव ही लसूण घालून घेता। लसूण मोठी आसली तेका लागून हांवें 2 अशे कापून घेतले। ही आता बरी भाजून घेवया। हे भाजून घेवप जितले बरे जातले तितली आमची चटणी जास्त टाइम टिकतली। लसूण आमची भाजून जाल्लेली आसा। काढून घेता। आता भितर शेंगदाणे घालून घेता। आता शेंगदाणे मीडियम टू लो फ्लेमीचेर भाजून घेता। शेंगदाणे आमचे भाजून जाले। आता भितर 2 चमचे तीळ घालून घेता। मिनिटभर परतून घेवया। आता भितर खोबरें घालून घेवया। खोबरें भाजून जायत येयले की भितर अर्दो चमचो जिरे घालून घेवया। मिनिटभर परतून घेवया। सोय आमकां चड काळी करपाक नाका, नाजाल्यार चटणीक कोडू टेस्ट येतली। भाजून जाल्लेले आसा। आता गॅस बंद करता आणि हे न्हिवपाक दिवया। आता सगळे जिन्नस मिक्सर जारान घालून घेता। लसूण घालता। 2 चमचे मिरची पूड घालता। चवी पुरते मीठ आणि 1 चमचो साखर। आता मिक्सर लावून घेता। मिक्सर हांवें चालू बंद करून पल्स करून वाटून घेतला। चटणी पळयात कशी ड्राय जाल्लेली आसा। तर अशी ही चटणी खूप टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नका। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।